सावड्डे ब्लॉका तर्फे म्हाजो फुल्ल फाटिंबा आसा तांकां. कित्याक हांव सावड्डे ब्लॉकाचो प्रेसिडेंट जयेश पाटील. आनी आतां कितें जालां, आतां 1 म्हयनो जालो तेंगे धंदो म्हणटा चालू जावना. आनी आतां टॅक्सी सुद्दां ते चालू ना. तेंगे प्रश्न आसा पोटा पाणयाचो, तो सुद्दां चालू जावना. तेजे खातीर हे गव्हर्मेंटान मातशी इनिशिएटीव घेवन तें काम चालू करचें आनी दुधसागराची तें कितें चलता पळय ट्युरिस्टाचें कितें चलता तें बेगीन चालू करचें. हेंगेले चालू जाता म्हणून आमी पाशास काडून रावले, खंय तरी चालू करतलो म्हणून सरकार. पूण आयज 1 म्हयनो जालो सरकार हेंची चालू करपाची तेंची तयारी ना. गेल्ली 2 तारखेक हेंगे चालू जावपा आसलें. आयज तेंकां डिले करून आयज म्हयनो कंप्लीट जावपा येयलो, दिवाळी लागीं पावली, तरी आसतना तेंगे धंदो चालू जायना. इवन तेणी देवाक घरांनी सुद्दां घातलें तरी सुद्दां तेंगे चालू जायना. आनी खंय तरी हे मंडळ वेगवेगळे दिशेन उलोवपा लागला. मंडळ अध्यक्ष म्हणटा आपल्याक खंय तरी कॉन्क्रीट डिसिजन मेळना. खंय तरी एक्स मिनिस्टर येता आनी आपूण 27 कॉन्टेस्ट करता म्हणटा. अरे इशू कितें आसा? इशू आसा हेंगे जीप ऑपरेशन चालू करपाचें. तुका हांगा येवन आपूण 27 इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता म्हणून कोणें विचारूं ना. तुवें तेंगे इशू लागून सांगप, नाल्यार आपूण मेंबरशीपी वयल्यान रिजायन जाता म्हणून. हें पावसकारान सांगपाक जाय आसलें. किती हे प्रॉब्लेम जाला आनी किती कसलो घोटाळो जाला कितें म्हणटा आमकां कांय समजना. जशें हो वेव्हार चालू आसतना जसो बाजारपेठ जेन्ना वाडोवन आसली वाडटाली आनी सगळ्यांक 4 पयशे मेळटाले, ते 4 पयशे मेळपाच्या जाग्यार हेंच्यानी ते सगळी लक्ष्मी येता ती हेंच्यानी सगळी टप्प करून उडयल्या. आनी हे 2 म्हयने जाले आतां हे आयज चालू जाता फाल्यां चालू जाता, आयज चालू जाता फाल्यां चालू जाता. तुका हे लोकांक फटयत आसा. हे हेंचे सरकारा कडेन म्हजी विनंती आहा, हो वेव्हार आहा तो खंय पर्यंत वाडला. हो बिझनेस जो चालू जावपाचो आहा तो बिझनेस कित्या खातीर उरता. आनी हे गांवां ही भिकसाणी कित्याक ही भिकसाणी ही गांवां ही भिखारपती म्हणटा तशी गांवांनी भिकसाणी करून दवरले आसा. जे गेस्ट येता आनी तांकां वचपाक एन्जॉयमेंट तांकां ट्रॅव्हलिंग मेळना म्हणून ते परती वयता.